जवळ हांव माझी मिनिस्ट्री म्हाज्या हातांत येवचे पयलीं फक्त कितें 350 कनेक्शन फॉर्मां आयलीं. फुडें तें बंदूच उरिल्लें कितें मातशी कटकट केल्ली. सबसिडी वयल्यान नोटिफिकेशन आयलें, हेणी पळयलें ना, हेणी एप्लिकेशन घेतली आनी मागीर सबसिडी मागतात. आतां थंय जर फायल बंद जाली तर तुमकां सबसिडी खंयच्यान दितले. पूण सुदैवान हांव थंय पावलो आनी तांकां आपोवन धाडून ती मिटींग सगळ्यांक पयलीं सबसिडी दिली आनी आतां जवळ जवळ कनेक्शन 1,500 कनेक्शन पावल्यात. पण खूब आनंद जाता, कारण एक तें आमचें सगळ्यांचें कर्तव्य. म्हणजे आमचो फायदो आसात, प्रत्येक घराचो फायदो आसात, परंतु आमी एक एनवायरमेंट सांबाळपाक. पण ही जेन्ना लायट आमी सोलर जळयतले तितले आमचे कोळसो जळप बंद जातले, डिझल वापरप बंद जातलें, अशे सगळ्यो गोश्टी तातूंत आसात. आनी म्हणून आमी पर्यावरणाचें रक्षण करपाक ते एक सगळ्यांत मोठो फायदो अशें म्हाका दिसता. आनी हांव तुमचे सगळ्यांचे बाब नाटेकार, बाबी पोळ, जेणे जेणे हे सगळे कनेक्शन दिवपाक भाग घेतला तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी एक स्कीम, अडचणीची स्कीम म्हणजे आशिल्ली, तेजी अडचण आमी काडल्या की ही अख्खे गांव आसात, गांवांक आमी तांकां सांगलें की एक कंपनी फुडें सरिल्ली आसा. सगळे गांव जे खंय 500 घरां आसा, 500 घरां तो स्वता खर्चान करतलो, सबसिडी तोच घेतलो. जे कितें 50,000 60,000 प्रत्येक घराक जे उरतात ते बिलांच्यानूच तो बिलां जितली येतली पळय तातूंतली ती बिलां तो स्वता घेतलो आनी तो आपले पयशे 60,000 की 50,000 भरून काडटलो. घरकाराच्या घराच्या मालकाक एक पयसो इन्वेस्ट करपाची गरज ना, अशी स्कीम आमी हाडटात. सगळ्यात पयलीं हांव भाऊचे मनापासून धन्यवाद करता की भाऊन खंयचोय प्रोजेक्ट व्हेलो जाल्यार केन्ना ते ना म्हणनात आनी तो प्रोजेक्ट म्हणजे कसो बेगीन सोंपतलो हाच्या फुडें पाठी पुरवठो करत आसता. केन्नाय मेळ्ळे जाल्यार विचारतात. आतांच आमचो एक भाऊच्या मार्फत एक प्रोजेक्ट आसा MP लॅडाच्या अंडर अडवलपाली, ते आमी हॉल बांदता आनी तो अरावंड 1.5 कोटीचो आसा. 1.5 कोटी आसल्यामुळे ते 2 फेजीस केला. पयली फेज जाल्ली आसा, आतांच म्हाका भाऊ म्हणटाले एक 15 दिसान दुसरे फेजीचे पयशे दिता आनी तो सोंपोवया. दुसरो एक प्रोजेक्ट आशिल्लो तो उस्पा आमी हॉल आसा तोय उरलेलो सोंपोवपाचो, तेचें काम आतां सोंपत येयलें. एक फुडल्या आमी 15-20 दिसान जेन्ना भाऊ फावता तशें आमी तो इनॉग्रेट करतले. तशेंच आज जो हो प्रोजेक्ट केल्लो आसा स्मशानभूमी म्हणटा ते सगळ्यांत पयलीं सांगता, ओदू जशें सांगला तशें एक तर म्हणतात ते कशें आज हल्लीच्या संवसारांत भांगारय वाडला, पूण भांगार दिवपाक रेडी आसता, जागा दिवपाक रेडी ना. आनी त्यातल्या त्यात स्मशानभूमीक तर कोणूच ना, कित्याक त्याच्या सभोवतीच्या हांगा जर कितें डेव्हलपमेंट जातलें जाल्यार डेफिनेटली प्लॉट बी करूंक गावनात आजच्या हितून. पण तरी लावणी सारखी फॅमिली, तशीच आमकां अडवल पालकर म्हणून फॅमिली तांच्यांनी दिल्या बरी स्मशानभूमी केल्या. हल्लीच आमच्या सरकारान आमकां लाटंबारसेन दिल्यात, तशीच मेणकुरे आमच्या देवस्थानान दिल्यात. म्हणजे म्हज्या मतदारसंघात सगळीकडे आसा पब्लीक स्मशानभूमी जाल्ले आसा. सो त्यामुळे खंय अशे लोकांक जे आतांच आमचो रामानंद बाब सांगतालो की जाता खूब फावटी मायग्रेंट भायले येतात मेळनात, सो हो इशू जावचो ना. आनी ही अशी स्मशानभूमी आसपाची खरीच गरज आसा, कित्याक आज लोकांक हो खूब इशू जाता आनी एकदां तो प्रसंग येयलो काय मागीर कोणूच पावनात तुका. खंय व्हरतले जाल्यार मागीर प्रत्येक जाण आपले भाड नाका हाचे भाड नाका हो विशय आसा. आमचे बिचोले म्युनिसिपालिटीने बरे पैकी काम करून घेतलं. ॲक्च्युली ही प्रोजेक्ट खूप पयलीं सुरू जाल्लो, म्हाका दिसता राजेश भाई आसतना सुरू जाल्लो. सो क्रेडीट आमच्या पयलीं माजी सभापती माजी आमदार राजेश भाईकय वता